राज्यात तिसऱ्या जिल्ह्या खातीर मागणी खूप काळासावन आशिल्ली। ही प्रक्रिया सुरू जाल्या। तिसऱ्या जिल्ह्याची शक्यताय तपासपा खातीर 7 वांगड्यांची समिती स्थापीत केल्या। मुख्य सचिव ह्या समितीचे अध्यक्ष आसात। मंत्री रवी नायकान ह्या निर्णयाक येवकार दिला। RDX खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू। पयली हांव मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता, कारण तेणे तिसऱ्या जिल्ह्याची जी आसा तो करपा खातीर तेणे आयज कमिटी केल्ली आसा आनी ती कमिटी नंतर ताका रिपोर्ट दितली म्हणून तेणे ते पयलीं अनाउन्स केल्लें। इवन हांगा आसतना हांगा धारबांदोड्या फंक्शना पासून तेणे अनाउन्स केल्लें की तिसरो जिल्लो आपूण हें करतलो म्हणून, आनी तेणे तें करतलो म्हणून तेणे तें उतर जें आसा तें केलें तेणे पाळ्ळां आनी ताका लागून तेणी कमिटी केल्या। तिसरो जिल्लो आमकां जाल जाय, आमकां खुबशे लोकांक आनी जाणटे लोकांक जे आसा त्या लोकांक बऱ्या पडटलें आनी जाणटे लोकांक आनी ती काळजी घेवपाची गरज आसा। आमी काळजी घेवंक शकता हांगसर लोकांची इकडे मडगांव पणजे वास्को जावं पणजे किंवा मडगांव त्या हितून भोंवपाक गरीब लोक जे आसा जाणटे लोक आसा तांकां हें दाराक प्रशासन जे लोकांक दाराक प्रशासन हें करपाचें ठरयलां तें मुख्यमंत्र्यान तेजें अभिनंदन करता, कारण हे सगळे लोकांक दाराक प्रशासन पावपाचें काम जें आहे तेणें केलां तें एक बरी गोश्ट आसा। ताका लागून आमकां जे बारीक लोकां जे आसा आनी तो तिसरो जिल्लो गेलो जाय पासून जाल्यार कसलीच हें जावपाची ना, कारण रस्तो तिसऱ्या जिल्ल्याचो आमी सगळे आमचे कडेन सगळे आसा आनी जर ते आमकां ते तिसऱ्या जिल्ल्याक मोले कोले ते हाडचे पासून येयले आनी हाडचे सावड्डे पर्यंत येयले जाल्यार रस्ते सगळे थंयचे आसा आमकां आनी जाय पडल्यार हांगा बिल्डींग वचून रेडी आसा। आमची आग्रेजे फोटोस मार्केटाची बिल्डींग वचून रेडी आसा। तिसरो जिल्लो रोखडोच करपा खातीर रोखडो जाता, प्लस गव्हर्मेंटाचे जाय आनी नवी बिल्डींग बांदपाक आनीकूय जमीन आसा, म्हणजे हे सगळें करपाक खातीर आमचे कडेन जमीन आसा आनी हें जातलें आनी जाल्यार एकदम गरीब लोकांक बरें पडटलें। सब डिस्ट्रिक्ट आसा आनी हे सब डिस्ट्रिक्ट जे आसा हॉस्पिटल हांगा ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जातले। जशी फॅसिलिटीज मडगांव पणजे आसा तेच फॅसिलिटी आमी जातल्यो आनी कितें केंद्राचे हांगा आमकां मदतूय करूंक शकता ती, म्हणून हें डिसिजन घेतलें तें एकदम बरें घेतलें। तर हांगसर तिसरी डिस्ट्रिक्ट केलें जाय खंयची एरिया घालपाची आसा पण हे 4 मतदारसंघाची एरिया ही जाली जायत, प्लस आनीक आमकां धारबांदोडेची हेवडचे वाळपयच्यान ते लोकां पासून हांगा लागीं पणजे वयचे पयल्यार हांगा लागीं खंय तांकां नाल्यार पणजे वयचें पडटा, सकाळी बिचोले लोकांक पणजे वयचें पडटा, तांकां जर हेवडच्यान जर तेणी केली जाल्यार एकदम बरें। पण हे सेंटर ऑफ गोंयची सेंटर आहे आनी ती दोनूय डिस्ट्रिक्टाचे मदीं सेंटर जातली। 7 पळोवन गेल्लो आसा आमी दोगी रावन पासून एक दीस मारला कळ्ळें न्हू, आनी प्लस आनी आमचे ओपन लँड आसा थंय बांदपाक। ओपन लँड तेकूनच आनी ओपन लँड आसा आमची गव्हर्मेंटाची, ते जमनीचेरूय जाल्यार थंय बांदपाक तिसरी न्यू बिल्डींग व्हडली बांदपाक। थंय जर खंयच्यानी जर लोक येयलो जाल्यार तांकां रस्त्याचें लिंक आसा, थंयच लागींच रस्तो आसा पळय बायपास जी आसा पळय कुट्टीच्यान बोरये बायपास आहा पळय ती बायपास सामकी लागीं, थंयच्यान जर गेले जाल्यार ते वटच्यान त्या रस्त्यान गेले जाल्यार रस्त्यान एक वटच्यान उज्यान गेले की तूं डायरेक्ट बोरये पावता, आपूण पंचवटी देवचे वचपाक मेळटा। दुसऱ्यान दाव्यान गेले जाल्यार सामकी पेट्रोल पंपा कडेन ते पेट्रोल पंपा पावता, ताचेर कोट्टी खांडोळच्यान डायरेक्ट मोलेपाल म्हणजे रस्ते आसा सगळी सोय जातली आनी दिशा तें बरें आसा। जशी सगळी ऑफिसां जशी पणजे आसा तशी मडगांव आसा तीच ऑफिसां हांगा जातली आपलेट जातली। एडिशनल कलेक्टर आसा कलेक्टर जातलो, लोकांकूय बरें पडटलें बाकीच्या लोकांकूय बरें पडटलें, सगळीं कामां हांगसर सगळे तरेची लोकांची जातली।